सगळ्या जे मतदारसंघ आसात त्या सगळ्या मतदारसंघांनी आता त्या मतदारसंघांच्यो कमिट्यो काडपाचें काम चालू आसा. हो इलेक्शन प्रोसेस साधारणपणान 13 तारीख पर्यंत सोंपतलो. आयज जो रिपोर्ट मेळ्ळा त्या प्रमाण 30 मतदारसंघांनी हो सगळो इलेक्शन प्रोसेस जो आसा तो कंप्लीट जाला. जे नव्यो कमिट्यो आयिल्ले आसात तांकां ते आनी तेजे भायर मागीर उपरांतचे मुखावेले सगळो इलेक्शन प्रोसेस जो आसा तो जातलो. 13 आनी 14 जानेवारी साधारणपणान 14 आनी 15 जानेवारी डिस्ट्रिक्टाचे नॉर्थ गोवा आनी साउथ गोवा ह्या दोन्ही डिस्ट्रिक्टाचे इलेक्शन प्रोसेस जो आसा तो कंप्लीट जावपाचो आसा. आनी 16 जानेवारी गोवा राज्याचो भारतीय जनता पार्टीच्या अध्यक्षाची निवड ही जावपाची आसा. त्या इलेक्शनाच्या प्रोसेसान वांटो घेवपा खातीर आनी मार्गदर्शन करपा खातीर आमचे ऑब्झर्वर गुजरातच्यान श्री रुपाला, तशेंच ऑल इंडिया जॉयंट जनरल सेक्रेटरी श्री बी एल संतोष आणि तशेंच सेंट्रल पार्टी जांकां इलेक्शन ऑफिसर म्हणून अपॉइंट करतले हे सगळे जाण उपस्थित रावपाचे आसा. आमचो प्रयत्न आसा आनी अपेक्षा आसा की रक्षा मंत्री श्री मनोहरभाई पर्रीकार आणि तशेंच श्रीपाद भाऊ नायक आयुष मंत्री हे ह्या इलेक्शनाच्या प्रोसेसान त्या टायमार हांगासर उपस्थित रावचे. हे जाल्या उपरांत मागीर राष्ट्रीय अध्यक्षाची वेंचणूक आणि तो सगळो कार्यक्रम जो आसा तो मागीर जातलो.